आध्यात्मिक मौल्य आध्यात्मिक मौल्य आध्यात्मिक मौल्य आध्यात्मिक मौल्य आध्यात्मिक मौल्य आध्यात्मिक मौल्य वचन आज आमचा शनिवार आणि आम्ही दुसरो हप्तो संपोवंक मुखार सरल्या आमच्या पास्काच्या काळाचो आमकां विचारया जरुणे 17 दीस जाले आमी कशें आमचें करेज्म चलोवन व्हरता उपास कसो चलता आमचो मागणें कशें चलता कुर्सावड कशी चलता देवाचें उतर कशें चलता त्याग उपास कसो चलता आमकांच आमी दान धर्म करीत जाय ते कशें चलता वो आमी त्याच संवसारांत आसा आनी सगळें विसरल्या आनी वो काळ येता वेता म्हणून आमचें सदांचें जिवीत आमी आपणायल्या काय एकामेकाच्या मोगान एकामेका बोगसून एकामेकाच्या संगतींत इगर्मतींत एक जावन आमचो भावार्थी संख्येत जावन आसच्या जेच्या पुनर्जन्मपणा वांटो घेवंक फावो ती तयारी करना आसा काय वर आमचे तितल्याकच आमी आसा तरी आसतना आज वो नियाळ आमी केल्ल्या शिवाय आमकां खंडी जावनी आमची वरवणी आमी केल्ल्या शिवाय खंडी जावनी आमकां वो करेज्माचो काळ एक अर्थाभरीत न्हय कसो म्हणून आमकां जाणारे म्हणटात आयच्या दिसा तरी आसतना मिकाच्या पुस्तकांत अशें मिका मागता देवा तूं आमची पातकां धुवन काड देवा आमची पातकां धुवन काड कित्याक आमी पाताळ केला आमी अस्कत आनी तुज्या काकुर्तीचेर विस्वास दवरल्यार मात्र आमकां थंयसर सोडवण मेळटा आमकां थंयसर बचावे लाभता आनी तूं आमचो सर्वेस्पर तूं आमचो सोमी म्हणून आमी मानून घेता देखून आमची पातकां व्हर आनी मध्या दर्याच्या गुंडायेक दवर आमचे पातकां आमी पळय येतल्या बरी आनी सांगाता नवें जिवीत आमी जोडचे खातीर देखून आयच्या दिसा नवें जिवीत देवान आमकां दिवचे खातीर एक आपुरबायेची वपार जेजू आमकां सांगता ती जावन आसा वेचीपुताची काणी वेचीपुताची काणी आमी जायते फावटी आयकला आमी जाणा एका बापायक 2 पूत आसले जेजू म्हणटा आनी थंयसर एकल्यान आस मागली बापान दिली दुसरो बापाय सांगता आसलो आपल्या शेताभटांत वावर करनासलो आनी ताचे पयलें आमी समजून काण गेले जाल्यार कोणा सांगली ती शास्त्री आनी फारिजेवांक जे पातकी न्हय आपूण भाग्यवान म्हूण काण घेवन आपणाकच ते देव करून काण घेतले आपुणूच कायदे म्हणून सांगतले तांकां जाय जाल्यार बी कायदे करून पाळून ते जियेतले तसल्या मनशांक ही एक वपार जेजू सांगता कित्याक तांकां हाची गरज आसा म्हणून जेजू जाणा आसलो देखून ही काणी अशी मुंदस वता की तो पूत आस्त बदीक मागता आसतना सक्कडी बाप दिता आनी उपरांत तो पळयत पळय म्हणटा थोड्याच दिसांनी पाठी येता कित्याक पाठी येता गांवांत दुकोळ पडलो आनी ताणें पयशे पुरो विबाडले ताचे उपरांत तो पाठी येता आसतना आपणाच्या पाताक वळखता आनी बापा लागीं येता आनी बापाक बरें एक स्पीच तयार करून ताचे मुखार प्रेजेंट करता पूण बाप कांयच आयकना बाप फकत ताका ताचें काळीज मौन पळयता तो दुखांत आयला बेजारांत आयला आनी ताका कसलोच आदार ना हांव मात ताका आदार म्हणलो तो समजून काण घेवन तो आयला देखून ताका हांव स्वागत करता म्हणून दुसरो पूत आसलो हंकारान भरलो बापाय सांगता आसलो हांव देवाच्या सेवेंत आसा हांव बापाच्या सेवेंत आसा हांव बापाची आस बी सांबाळ्ळा आसा हांव पुरा करता बाप म्हातारो कांय करना पूण हंकारान भरलो तो म्हणटा तो कित्याक आयला बापायक गाळी सांगता तो करवंत सांगता पयशे खर्चून आयला पुरो खर्चून आयला ताका कशें काण गेलाय तुवें हांव तुवें सांगता आसलो एक धाकटे संभ्रम तुवें करूं नाय तो आयला म्हणून व्हडलो संभ्रम तुवें केलाय आनी बाप म्हणटा पुता तो मेल्लो आतां जिवन जालो पाताक म्हणून सांगल्यार मरण हाडटा आनी जिवीत म्हणून सांगल्यार देवाचें शिवचें म्हणून सांगल्यार आमकां जिवीत मेळटा पाताक मरण हाडटा आनी देवाचें पाटी येवचें म्हणून सांगल्यार आमकां जिवीत मेळटा म्हणजे म्हाका हे 2 पूत हांची काणी पळयत आसतना निजा की आमचे मदें
असले जायते संदर्भ आसात. जायते देवान आमकां दिला. आस्तबदीक बंगार सिंगार भलायकी आनी जायते देवान आमकां दिला. जायते बेसांवांनी भरला आनी साबार फावटी आपूण आपणाचो आनी आमच्या व्हडपणान आनी आमी देवाक सोडून खंय खंय पयस गेल्या. 2 उंडीचेर पांय दवरनी आमी जियेल्या. हो देव नाटल्यार आनीक देव आसा म्हणल्यार चिंतनांनी आमी भायर सरल्या. ताचो देव बरो, आचो देव बरो, ताची भक्त बरी, हाची भक्त बरी, तें म्हाका बरें लागता, हें म्हाका बरें लागता, हांव थंय वयता, हांगा वयता, तशें करता, अशें करता, तशें केलां, अशें केलां. जायते चिंतनांनी आमच्या देवाक आमी विसरल्या आनी देवा लागीं सांगलां, हांव आतां म्हजो देव, म्हजो अधिकार हांव चलयतां, तुवें कांयच करचें नाका. जो हांचे 15 अध्याय जेजू म्हणटा, म्हज्या विना तुमचें कांयच करूंक जायना. आमी चिंता, हांवें सकाळीं उठलां मात म्हाका सकाळीं, हांवें काम केलां मात म्हजे पयशे, हांवें जेवलां मात म्हज्या कुडीक भलायकी आनी हांवें वखदां खर्चुचें, हांवें सगळें करचें. असल्या मनोभावांत आमी जियनासतना जाल्यार खंडी जावनी. खंयी पाताक आमकां एक काळो पर्दो आमचे मुखार दवरता आनी देवा पळोवंक आमकां असाद जावं पावता. पूण जीं कोणी बापा सांगात आसात तांकां सगळें उगडापी जाता, सगळें तांकां दिश्टी पडटा, सगळें तांचे मुखार दिश्टी पडटा. मात न्ही तांकां जायते देव उगडापी करून आपल्या मोगांत तो एकवटायता. तर आयच्या दिसा वेचिपुताची काणी आमी नियाळटा आसतना थोडे संगती आमच्या मनांत दवरया. पयल्या सुवातेर आमी आपणाच्या वादेचे म्हळ्यार आय जस्टिफाय माय सेल्फ दॅट आय एम एवरीथींग, आय एम डुईंग एवरीथींग, आय एम समथींग अशें म्हणून हांव आपणाचो म्हणून चिंतून आमी जियेता की देवाचेर आमचे संपूर्ण विस्वास केल्लो आसा. दुसरें म्हणून सांगल्यार देव अखेर पर्यंत आमचो राग दवरना. असल्या मोगाळ देवातय म्हयन्याक एक फावटी आनी जाता इतले फावटी कुमसा जावन आमी करची पातकां धुवन काडूंक बापा सरी फाटीं वयता काय. देवाचेर विस्वास आसा काय आमकां? केल्ली पातकां देव दर्याच्या मद्या गुंडायेक तो दवरतलो आनी आमची पातकां कोणाकच कळची नात. बगर देव म्हजी पातकां दिल्या वरवीं नव्या जिविताक देव हर एक घडये म्हाका आपण दिता हो भरवोसो म्हजे तें आसा काय. चवथें म्हणून सांगल्यार सुंखागार आनी पातकी जेजूक सोदतेले आनी ताका आयकोवचे खातीर आयले. आमी पातकी, आमी सुंखागारा बरी एक ना एक रितीन आमचें जिवीत जावन आसा. आमी जेजूक आयकूंक येता काय, जेजूक आयकता काय, आमचे शर्माव लांब जातात काय, आमचे रेतीर आमी न्हीद येता काय, देवाचें जर वाचता आसतना तें पुरो आतां आमी जेवया अशें म्हळ्यार आमच्या घरांत मागण्या वेळार घडटा काय, देवाक आयकता काय, वर आमकांच आमी आयकता, इश्टा मित्राचें आयकता, दुस्मानाचें खोट्याचें आयकता आनी आमच्या जिवितांनी सांगल्या बरी मांडून हाडटा काय. सुंकागार आनी पातकी गेले म्हूण पवित्र पुस्तक म्हणटा आनी जेजून तांकां आपोरबायाची एक मोलादीक एक ओपार सांगली वेचिपुताची. देवाक आयकल्यार आमी खंय आसा, आमी चिंता बापाच्या जाग्यार आसा म्हणून फडकेर आमी आसा घडये ज्या पुतान आस्तबदी मागली, जो पूत हंकारान भरलो ताच्या जाग्यार आसूंक पुरो. उपरांत आमी पळयता तो बापातावन पयस गेल्लो, तो कितें खाता, कोणा सांगाता जेवता. हर एका दिसा मिसाच्या बलिदानांत आमी पवित्र आल्तारीचेर जेवचे मांस रगत खाता, आत्मी घटाय आमकां मेळटा आनी दिसा दिसपट आमकां जाय जाल्यार सगळें देव आमकां दिता. पूण तो आस्तबदी मागून आपणाचे विस्वास दवरून गेल्लो दुसरो पूत कोणा सांगाता जेवता, दुकरा सांगाता तो जेवता आनी दुकरा सांगाता तो जेवता आसतना थंयसर दुकोर ताका म्हणटात, तूं कित्याक खाताय, खरी तुजी परिस्थिती, कित्याक तुका हे कश्ट, कित्याक ही दुबळीकाय, कित्याक हे नश्ट, कसलें तुजें जिवीत तुज्या बापायच्या घरा पळय, कितले संतोशान आसात, कसलो संभ्रम हर एका दिसा. आनी संभ्रमा सोडून काडून तूं आमचे मदें आयला ही देंवचार ताका म्हणटा. पवित्र पुस्तकांत दुकोर देंवचाराक एक कनेक्शन दिल्ल्या बरी. देखून दुकोर ताका सांगतात, तूं आमचें खाण खावंक आयला ही. आमी देवाक अविदे, देवा सोडला आनी आमी डिजोबिडियंट एंजल्स सर्ग सांडून भायर सरल्या आनी आमी सांगात रावन आमच्या सांगाता जेवता की वस. सैतान ताका सांगता, तुजो बाप बरो. घडी आज कितलें बरी सैतान आमकां सांगलां आसतलें, तूं काल म्हज्या फाटल्यान म्हजें जेवण खाताय, तूं कितें इतलो बेबदो जालाय,
तुगे इतलो केप्पो जालाय कुड्डो जालाय मोनो जालाय थोंटो जालाय भेरो जालाय तूं कित्याक आसता तेजे जिणयेंत वच तुजे बापा लागीं मागला तुका मेळटा म्हणून. जुलिया किम एक स्त्री ती दुसऱ्या सॅक्टांत आसली. क्रिस्तांव पूण कातोलीक न्ही. तिका कॅन्सर जाल्ल्या वेळार जेजू कडेन तिणें मागलें आनी जेजून म्हळें कातोलीक इगर्जेंत वचून तूं माग तुका हांव गूण करतां. आनी ती गेली हें मागणें थंयसर मागलें. मागले उपरांत त्या कॅन्सरांतल्यान तिका जेजून गूण केलें आनी ताचे उपरांत तिच्या तोंडाचेर पवित्र कॉन्सेक्रेट केल्लो होस्त जिबेची दवरता आसतना 23 फावटी थंयसर नीज मास जावन तें परिवर्तन जालां. लोकांनी पळयला विडियोज आसात juliakim.com म्हणून अशें तुमी घालें जाल्यार तुमकां पळोवंक मेळटा युकरिस्टी मिरेकल्स. म्हणजे मोगाच्यान खंडीत जावं न्ही आमकां नीज देव जिवो देव आमचे सांगाता आसतना पवित्र जेवण ताचें मांस रगत आमकां दिता आसतना म्हणजे तें मांस आनी रगत एक दीस काडून एक टेस्ट करून धाडलें. कोणाकूय सांगूं ना कितें तें सबार कडेन सबार संवसाराचे सबार स्पेशलिस्ट लागीं धाडल्या उपरांत एकच रिपोर्ट आयलो ते AB पॉझिटिव्ह एकच ग्रूप चट्टांनी सांगलें. तितलेंच न्ही तें एका 33 वर्सांच्या 33 years old मॅन तरणाट्याच्या काळजाच्या कुशीचो कुडको काळजाच्या कुशीचो कुडको म्हणून थंयसर तांणी सट्टांनी एकच रिपोर्ट धाडलो. म्हणटा आसतना जेजू खरोच पवित्र युकरिस्तां हाजर आसा. जेजू आपलें मांस रगत आमकां दिता पूण आमी कसलें खाण खाता. जुदास आसलो निमाणें जेवणाक आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा की ताणें सेवलो सैतान जाय तें भितर सरलो. अशें आमचें तें करता काय कित्याक आमी संवसारांत पेचाडटा देव सांगता आसतना कश्ट आमी काडीत जाय वावर आमी करीत जाय दुबावना जोडीत जाय कपालाचो घाम गळ्ळ्याशी आमकां पोट भरूंक जायना आमचो वावर आमी करीत जाय. पूण पयलो जागो कोणाक दिला. जेजू म्हणटा सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड रेस्ट ऑल वील फॉलो इन लायन. देवाचें राज सोदया हर एका संगतींत हर एका घडीक देवाक आर्गां दिवया देवाचें राज आमी सोदया. देव आमकां सांबाळचो ना काय खंडीत सांबाळटलो. नाजाल्यार देंवचार आमकां म्हणटलो वसात तुमी बापा लागीं आतां थंय सकट सांग काले करतात तुमी हें आमचें खाण आमच्या लागीं येनाका तुमी हे एमकोड येनाका तुमी वसात तुमी सरकार. एक आलोचना आमच्या मनांत ह्या संवसारांत घालता जाल्यार कितले जाल्यार आमी आयकतात. हांव म्हाका ना करिज्माच्या काळार आमी आसा जेजूच्या 40 उपास वांटो काडयता आनी आज हो संदेश मेळटा आसतना आमकांच आमी वरण करया आमचें जिवीत आमी इल्लेशी तपासणी करया. आमकांच विचारना हांव कितें करतां संवसारांत जियेता पूण कसलें जिवीत जियेता सप्टेंबरी जियेता तेका जेजू म्हणटा बरें केल्याक बरें केल्यार तेय करतात न्ही. तुमकां तांकां कसलो अंतर तुमकां तांकां कसलो व्यत्यास सोम्याची उतरां प्रमाणे जियोंक मुखार सरल्यार खंयच्याय धर्माची शिकवण नाका आमकां खंयच्याय मनशांची शिकवण नाका आमकां. तांची जाणवाय तांणी सांगचें इंटेलिजंट फुल्स पूण जेजू जावन आसा आमचो उजवाडाक आमकां व्हरता काळो कोतावन त्या पुताक दुसऱ्या पुताक ताणें काळो कोतावन उजवाडाक व्हेलो आपल्या वापारी उद्देशी आनी इतलें सोबीत इतलें अर्थभरीत इतलें गुंडायेन ताणें ती वापार सांगली की सगळें तातूंत आटापलेलें आसा आमचें जिवीत. देखून आज सुम्या सरशी फाटी येवया आनी आमचें जिवीत आमी व्हरोन पळोवया. आमकां आमी इंट्रोस्पेक्टीव करया आमच्या जिवीचेर कसलें जिवितान जीवन आसा. सोम्या कितलो वेळ दिता सोम्या सांगता हांव जिवीत सारता काय हांव म्हज्या इतलो हांव जिवीत सारता. म्हजी इश्टा मित्रां सांगता पियोवन गमतां मारून आनी कितें कितें वॉट्सॅपार पळोवन कितें कितें आमी युट्यूबार पळोवन कितें कितें आमी युट्यूबार हाचेर ताचेर उलोवन आनी कितें करून आमी आमचें जिवीत सारता काय वा आमी निजाकी ह्या करिज्माच्या काळार मेतेर जालां. म्हाका उडास आसा इस्काराच्या दिसांनी आमी वंदने जावन येडणे क्लास म्हणसर आमकां सुमार 1.5 किलोमिटर पयस इगर्ज आसली पूण हर एक दिसा बेगीन जेवतेले हांव. मग दनपाराच्या ब्रेका वेळार जेवणाचो ब्रेक आमकां आसलो बेगीन जेवतेले आनी आमी धांवतेले इगर्जेक आनी सबार ग्रूप करून भुरगीं थंयसर आमी सांगातास कुर्सावट करतले. इस्कारांत धांवतेले हांव तितल्या पयस 1.5 किलोमिटर पयस वा चड जायत आमी धांवतेले हांव आनी थंयसर वचून कुर्सावट करतले हांव. सद्दां कुर्सावट करची. म्हजें न्हू आज कुर्सावट आमच्या घरांनी करयेत पाताक ना सोम्याची कसणी हाडयत पाताक ना पूण खर नसर रावल्यार सगळें विसरल्यार घडये पातकाक आमकां सैतान ओडटा पातकां पडोवंक आमी साध्य आसा. देखून कुर्सावट घरांनी आमी करया
जे कश्टांची नियाळ करया, तेजे उतराची नियाळ करया. वाचून आमचे बसार वयता आसतना आमच्या कामा वेळार हेर वेळार आमचे इयरफोन आसा, आमचे लागीं ब्लुटूथ आसात. देवाचें उतर उक्तें करून आयकुया, नियाळ करया. बरी मागणी, बरे टॉक्स, बरे संगती, बरी गायनां, करजमाची गायनां आयकुया आनी आमकां आमी सुम्या समर्पण दिवया. आनी हे म्हणटा सैतान आमकां तितले बरी कांतारां आसात, गरी मुजी कांतारां म्हणटाय पॉजिटिवपणाची. नाका जाली कांतारां ती बरेपण कांय ना. नांवा खातीर, पयशा खातीर, दुडवा खातीर अन्याय अनीत केल्ल्या मनशां थावन रचून आयलीं कांतारां ती तुमी आयकतात. बरी कांतारां तुमची आसात भावार्थाची ती आयका. कडेन सैतान आमकां म्हणटा कशें तुजें भावा सांगता जियेताय, कशें तुजे भयणी सांगता जियेताय, कसलें तुजें जिवीत, काजारी जिवीत, इतल्या अपुरबाचें जिवीत तुमचें कशें जियेता म्हणटा सैतान. पूण आमी कोणाचें आयकता? देवाचें आयकता आमी या आमच्या ह्या सैतानाचें आयकता? देखून म्हाका न्हू सैतानान आमकां सांगच्या पयलेंच हेजो सांगून जाला जाल्यार पुरो, पूण सांगच्या पयलेंच आनी आमकां पिसो करच्या पयलेंच आनी आमकां सांगच्या पयलेंच की तूं वच बापा लागीं म्हणच्या पयलेंच बापा लागीं धांवन या. कित्याक बाप राखून आसा आमकां अशें करन केदळ म्हजो पूत, केदळ म्हजी धूव पाटी येता म्हणून. आनी ह्या वेळार खंडीत जावन तोच बाप म्हणटलो ताच्या गोपांत आयल्या वेळार तूं म्हज्या मोगाचो पूत, तूं म्हजी मोगाची धूव, म्हजें तूं आयक आज. तर मोगाचें आज आमी ह्या 17व्या दिसा भितर सरता आसतना देवाची काकूळट आनी कृपा आमी मागया. अखेर करच्या पयलें सबारपण आमी म्हणटा कितें जालां म्हज्या जिविताक, हांव सारको आसां, कित्याक इतलें मागणें करीत जाय, कित्याक तशें करी अशें करीत जाय अशें दिसोंक पुरो. आमची फटवण आमी करता. वी लूज आवरसेल्स फॉर नो रिजन. वी फॉरगेट आवरसेल्स फॉर नो रिजन. Let's forget ourselves for the sake of Jesus, in Jesus. Let's lose ourselves in Jesus. सोम्या ते आमकांच आमी समर्पण दिवया. एक फावटी हांव म्हज्या ऑफिसांत बसून आसल्या वेळार एक स्त्री आपल्या घोवाक हातांत धरून वड नाडटा आनी ती स्त्री एकदम विद्रूप म्हाका दिसली, एकदम फुल्ली फोपुल्या म्हाका दिसली आनी तिजें नीज रूप थंयसर म्हाका दिसनासलें. आनी ती आयली घोवाक वड नाडन म्हज्या ऑफिसाक आनी म्हणूंक लागली, फादर वो जेजूचेर विस्वास दवरना, वो जेजूचेर विस्वास दवरना. हांवें सांगलें तुमी बसात. दोगांय बसलीं. हांवें सांगलें कितें म्हणटलें सांग. बायल्यान सांगलें ओ देवाचेर विस्वास दवरना, जेजूक मानूंक घेना. हांवें ताका विचारलें ती कितें म्हणटा. कळ्ळें फादर तिका हुशार ना, कित्याक लांब मागणें, कित्याक उपास, कित्याक व्हडली सारबराय, तिची भलायकी बरी ना, तिला वखद घालची वगीच न्हिदाची, जेवीचे न्हिदाची, इतलेंच पुरो. काल्यार कितलें मागणें, 5-10 मिनटां मागणें केल्यार पुरो न्ही गी. आनी तिका हुशार ना म्हणटा आसतना 15 मिनटां 3 घंटे काल मागणें, एक 5 मिनटां मागणें केल्यार पुरो न्ही, धाकटें मागणें केल्यार पुरो न्ही गी. तितल्या ती बोबान उठली आनी म्हणूंक लागली तो जेजूचेर विस्वास दवरना फादर, तो जेजूचेर विस्वास दवरना. ताका परतून म्हणें बाबा ती कितें म्हणटा, तूं विस्वास दवरना म्हण तूं कितें म्हणटाय. फादर हांव विस्वास दवरता, फादर हांव विस्वास दवरता सुमयेचेर, हांव विस्वास दवरता. परतून ती बोब मार लागली फादर तो विस्वास दवरना सुमयांचेर. मागण्याची स्त्री जावन आसली. सुमयान तिगेले कश्ट दिल्ले सोसूंक, मोगान ती सोसून आसली आपल्या कुटुंबा सांगाता. आनी उपरांत घोव म्हणूंक लागलो फादर ताची भलायकी पळय, ताची भलायकी बरी ना, ताणें रेस्ट काडूंक जाय, वखद काडूंक जाय. मागणें मागणें म्हणून रात दीस भर जागेर आमचे ताका बरें न्ही. तितल्याक हांवें सांगलें ताका तिची भलायकी तुज्या हातांत आसा, तिची भलायकी तुज्या हातांत आसा, ती बरी जावंक शकता. तुवें कितें करचें म्हूण सांगल्यार जेजूक मानून काडूंक जाय, जेजूक मानून काडूंक जाय. यू मस्ट एक्सेप्ट जीसस. हांवें सांगलें बाबा इतलें सुलभायचें न्हय तें. एकलो रानांत गेलो जाल्यार वाट सुकून गेलो 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 जाल्यार फाटी बारीक कश्ट, नवी वाट सुकून फाटी यायची जाय, कश्टांची वाट ती. त्याच रितीन तुका घडला. तूं एक काम कर, मावून राव इल्लो वेळ आनी जेजू कडेन सांग म्हाका वाट दाखय, म्हजें मोतूच वाडय आनी म्हाका फाटी येवंक आदार दी. एक घडी वगे रावलो, ती वगी रावली, हांव वगे रावलो. म्हज्या काळजा म्हणून जेजूक उलो मारलो हांवें सोम्या ताका हात लाय, ताका बरो कर. इल्ल्या वेळान ताणें दोळे उगडले आनी गळगळ्यान रडलो आनी म्हणूंक लागलो फादर हांव जेजूचेर विस्वास दवरतां,
हांव जेजूचेर विस्वास दवरतां. जेजू म्हाका जाय, जेजू म्हाका जाय फादर, जेजू म्हाका जाय. हांव जेजूचेर विस्वास दवरतां. तितल्या ताका हांवें सांगलें, आतां तुजे बायलेची मुखाबळ पळय, ती एकदम नॉर्मल जाल्ली. फोपरलें तोंड विद्रूप दिसतली, करेक्ट नॉर्मल ती दिसली. मोगाचें न्हू, कंडी जावनी. सबार फावटी आमी म्हणटा सोम्याचेर विस्वास दवरता, मिसाक वयता, मागणी करता, आमोरदेस करता, पूण जेजूक अनभवलो की आमी संपूर्ण विस्वास सोम्याचेर मात्र दवरता आमी. हो आमी दवरता विस्वास आनीकय आनी करता दुसऱ्यांच गी. जशें वेची पूत आपणाच्या काणयेर गेलो, पूण ताका सैतानान सांगलें पाटी वच रे बाब, पाटी वच, तुज्या बापाच्या घरा कितें आसा जेवंक खावंक घडी कामाची कुलेची थर्ड क्लास मनशां, कामाची कुलेची आनी हर एक थराची मनशां, लो डिग्री मनशांक गंमत मारून आसात. पूण तूं ग्रेस बापायचो पूत जावन हांगासर आयला की आज घडये आमकां धर्मा विशयांत, आवडत्या विशयांत, सबार इगर्मते विशय संगती विशयांत ज्ञानार्पणान घडये आमी तो दुसरो पूत हांव पयस वयता, म्हाका याजक नाकात, म्हाका साक्रामेंत नाका, म्हाका मीस नाका, म्हाका भावार्थ नाका, म्हाका संभ्रम नाका, कांयच नाका म्हणून पयस वतात. म्हाका एकलो व्यक्ती म्हणूंक लागलो एका फ्रिगेजेंत, फादर जेजू म्हाका दिश्टी पडला आनी म्हाका म्हणटा 4 दीस तुवें मिसा गेला पुरो, 4 दीस वर्सान, एक क्रिस्मसाक, एक इस्टराक, एक निमाणे ब्रेसर आनी एक नोव्हेंबराच्या 2 तारखेर 4 दीस मिसा गेला पुरो आनी हेर दिसा मिसा वचचें नाका. हांव वगेच रावलो. कित्याक जेजू दिश्टी पडला खंय आनी ताका सांगता खंय 4 दीस मिसाक गेला पुरो म्हणून. मोगाचें न्हू, असले व्यक्ती आसात, असली मनशां आसात. म्हज्यान तुज्यान कांय करूंक जायना, पूण हांवें तुवें जिवीत बदलयत आनी हांवें तांकां ही बरी देख दिवन आमच्या भावार्थान तांकां ह्या वातावरणांत ताका भावार्थान घट करयत. जायना जाल्यार सोम्याचें काम सोम्या करून दिवया, पूण आमी कालते जावन जिवंक प्रयत्न करया. बापायची पाटी वशया, पातां वळखवया. तूं आमकां मोगान वेगोन आमची पातकावन मद्या दर्या उडयतलो. आस्तावन नव्या जिविताक भितर सरया. सोम्याचे कश्ट 40 दिसांचो नियाळ करता आसतना, उपास करता आसतना, मागणी करता आसतना आज एक गिफ्ट आमच्या जिणेचें ताका आमी समर्पण दिवया. तुम्हा समेस्तांक तो सर्वेस्पर काकूळदार आनी दयाळ बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालून आमेन.